हॅलो, जय श्रीराम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाय, हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त ठणठणीत. आणि तू किती म्हणा? काय ना, पोळे करत. हायज आमगे ब्रेकफास्टाक पोळे इन सेन्स तांदूळ फुगो घालून आशिल्ले जावं उड्डादाळ फुगो घालून कांयच न्ही, जस्ट तांदळाचें पीठ जे आसता पळय बागायदारांतल्यान हाडटात तेंच उदकान घालून पळय हे अशें करून पोळे जे करता तो पिठाचे ते पोळे. ब्लॅक टी, आयस चायेक. आणि जेन्ना जेन्ना ब्रेकफास्टाक अशें करून कितें आसता पळय थालीपीठ, भाकरी जावं पोळे, चपाती, तेन्ना तेन्ना न्ही आमकां ब्रेकफास्ट करपाक लेट जाता. कित्याक की हे सगळें रेडी करता वेळार टायम जाता न्ही, खूब टायम लागता ताका लागून. कितलो टाइम लागता ग? टायम तुका घालून दिता हांव च्या आनी हांव बाकीचे आहा ते कंटिन्यू करता काडपाक. ओके ओके. हांव मागीर कामां वयता. अशें करपाचें धापपाचें जालें. तर तुका च्या दिता. ब्लॅक टी एज युजल. ही तुगेली च्या. ही तुगेली भाजी. राती जी भाजी केल्ली पळय न्हय डिनराक, ती भाजी च्या पोळे दिता. आणि पोळे. हे तुगेले पोळे च्या तू घे आनी चल आनी तू च्या पी. हांव उरलेलें हें काडटा. ओके, कंटिन्यू करता. चल, हे तुगेलें तू घे चल आनी च्या पी. हांव म्हागेलें जें आसा पळय न्ही तें कंटिन्यू करता. आनी काल जी आमी राती भाजी केलेली पळय न्हू जेवपाक, ही जी आमी राती भाजी केलेली पळय न्ही जेवपाक, तुमकां पळोवपाक कशी दिसता खबर ना, मोबायलान ब्लॅक दिसता मरे, हांगा रेड दिसता. सो एकदम न्ही टेस्टी जाली. गडबडीन जेन्ना कितें करता पळय न्हू तेन्ना न्ही सगळें टेस्टी जाता आनी बरें अशें करपाक वता पळय तेन्ना न्ही कितें ना कितें आसताच. तर हेका च्या पिवनी. टायम ऑलमोस्ट 9 जाली. ऑलमोस्ट न्ही 9च जाली. तर हेका च्या पिवन घेवनी हांव म्हागेलें उरलेलें जें कितें काम आसा पळय किचनांतलें तें करून घेता आनी मागीर थोड्या वेळान मेळटा तुमकां. सो हांव आसा किचनान आनी आतां न्ही हांगा रांदपाचो प्रोग्राम चालू आसा, तुमकां फाटल्यान दिसताच आसतलें. आयज स्पेशल अशें कांय ना जेवपाक, आयज बुधवार न्ही, तर स्पेशल अशें कांय ना. जस्ट न्ही तुमकां सांगना, दाखयता कितें केलां तें हांवें आयज. तर न्ही आयज जेवपाक हांवें केलें पेज, उकडे तांदळाची पेज जी आसता पळय ती केल्या आनी हांगासर कांदो घातला भाजपाक. तर कांद्याक पळोवन तुमकां आयडिया येयलीच आसतली की आयज हांव करता किसमूर सुक्या बांगड्याची. पळय बांगडे जे आसा पळय ते हांवें भाजून हांगासर निवळ करून घेतल्यात. सकाळीं न्ही वता आसतना हो म्हाका सांगूनच गेल्लो की आयज न्ही पेज कर आनी तेज्या वांगडा कसली किसमूर बी अशें कितें कर अशें म्हणून. तर हांवें पेजेक कुकर लायलो आनी हांव कितलो वेळ नुस्तेकाराची वाट पळयत बसलें. तर नुस्तेकारान आयज ना सुंगटां हाडल्या ना तिसऱ्यो हाडल्या. किसमूर करतले म्हटल्यार सुंगटां तिसऱ्यो अशें कितें असलें न्ही खुबे बी जाल्यार बरें जाता न्ही अशें म्हण तें पळयतालें. म्हणल्यार तेणें आयज बारीक बांगडे आनी धडियारे मिक्स नुस्तें अशेंच कितें कितें हाडलेलें. तर ते घेवना हांवें. मोठे बांगडे हाडलेले न्ही जाल्यार हांवें चिंतलेलें की आयज हांव बांगड्याची उड्डमेथी करतलें म्हणून. उड्डमेथी करतलेले बरे मोठे आनी ताज्जे बांगडे जाय आसता न्ही, सो तेकाच लागून अशें चिंतलेलें की मोठे बांगडे जर हाडले न्ही जाल्यार हांव उड्डमेथी करतलें म्हणून बांगड्याची.
बट त्याने बांगडे हाडलेले पण ते बारीक बांगडुल्यो टायप आसता पळय त्या टायप आसले, बरे मोठे अशे बांगडे नाशिल्ले. तर मागीर आसूं म्हटलें आनी सुंगटां तिसऱ्यो बी कांय ऑप्शन नाशिल्ले किसमूर करपाक. तर हांवें कितें केलें की बांगडे आशिल्ले म्हाजे कडेन, सुके बांगडे, जेची हांवें तुमकां लास्ट टायम बी रेसिपी दाखयल्ली. सो ते बांगडे आशिल्ले म्हाजे कडेन, सो 3च उरलेले. तर ते काडून भाजले आनी आयदन बी निवळ करून आता फाटल्यान धुवन दवरला. आतां आनी घेवपाक जाय, पावसाक बी बऱ्या पडटा न्ही अशें म्हणून. सो 3च आशिल्ले, तर करया म्हटलें आनी सोंपोया आनी हाडून दवरपाक मेळटा न्ही मागीर अशें म्हणून. सो त्या बांगड्याचे आतां किसमूर करता हांव. अजून करून आतां कांदो भाजपाक घातला आनी आयज पेज आनी सुके बांगड्याची किसमूर सेम कॉम्बिनेशन. म्हटल्यार सुके बांगड्याची किसमूर आनी पेज जे आसा पळय हांवें लास्ट टू लास्ट संडे बी केल्लो. आयज बुधवार न्ही, ह्या संडेनी त्याचे लास्ट संडे बी केल्ले आनी तुमकां खूब म्हळ्यार खूब जाणांक खूब आवडलेले. म्हाका खूब जाणांनी कमेंट बी केल्लो की सामकें रुचीक जेवण आनी बेस्ट कॉम्बिनेशन केलां म्हणून. तर आयज बी सेम कॉम्बिनेशन आसा, बट रेसिपी बी कांय ना न्ही आयज तुमच्या वांगडा, कितें ऑलरेडी बांगड्याची किसमूर जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला. तर हांव हें जें आसा पळय न्ही तें करून घेता, रांदता किचनांतल्यान. पयलीं भायर घाम पळयात कसो येता, तो गरमी जाता न्ही सामकी. सो पयलीं हें सगळें करून घेता, हांगच्यान भायर सरता किचनांतल्यान एकदांचें आनी मागीर तुमकां मेळटा. दनपार जाली. दनपार इन सेन्स आमचें जेवण बी जालें. आयज जेवणाक जशें की तुमकां उदळत दाखयल्लें हांवें, उकडे तांदळाची पेज आनीक सुके बांगड्याची किसमूर केल्ली. ऑथेंटीक गोवन जें आमचें जेवण आसता पळय न्ही तें जेवण आशिल्लें आयज. गरमी असली पडटा न्ही, हो न्ही फक्त पेज म्हणटा. हॅलो, हां फक्त अशें म्हणटा पेज पेज. गरमी जाता न्ही खूब. सो आनी नुस्तें बीन ते भाजलेले भिजलेले मसाल्याचे जावं कितेंच खावपाक जायना. आतां एक केन्नाय चुकून अशें कितें करता तें वेगळें. आनी चिकन भितर कशेंच जायना गरमेक खावपाक, कसली गरमी जाता. आनी मेन म्हटल्यार आतां कितें खबर आसा, आयज बुधवार, आमकां ना लायट आनी म्हाजी हालत असली बेकार. तुमकां तर खबरच आसा म्हाज्यान नॉर्मली न्ही रावपाक जायना. फॅन लावन सुद्दां म्हाका कसो घाम येता आनी लायट ना जाल्यार रावपाक जाता, कशेंच जायना म्हाज्यान. तर म्हाका फॅन AC जायच, म्हाज्यान कशेंच जायना. आनीक आतां न्ही आमी जेवन बीन अशी भायर बसलेली, वारो मारता न्ही भायर, लायट ना न्ही भितर. सो आतां म्हटलें झाडाक उदक घालून घेवया. काल एक्चुअली घालपाचें अशें चिंतलेलें, मागीर म्हटलें मातशी ओली आसा न्ही माती आसूं दी, मातशी तापपाक बी जाय न्ही झाडां अशें म्हणून. भितर न्ही ती तांकां वत बी लागता, सो उदक बीन रोखडे रोखडे घालपाक पडना. तर म्हटलें आतां उदक घालून घेवया अशें म्हणून. तेच्या पयलीं म्हटलें तुमच्या वांगडा मातशें उलोवया. आनी हांव हांगा म्हजें बकेट घेवन येयलां उदक घालपाक. हें पळय हाडून दवरला. सो हे भितरले हांकां घालपाक. आनी भायर न्ही तुमकां हांगासर पायप दिसता आसतलें, हेणें पायप हाडून दवरला. लायट ना न्ही उदक घालपा लागून. आतां तो झाडाक उदक घालतलो लायट येतकीर. हांव थोडेशें शूट करतलें आनी मागीर न्ही कांय जाण कमेंट करतले तुजो घोव घराकच आसता, घरांतलीच कामां करता, काम आसना तेका आनी काय का म्हणून. सारकें मरे? कोणी न्ही म्हाका कमेंट केला, जो हांवें म्हाजो वॉर्ड्रोब ऑर्गनायझेशनाचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो घातलेलो. पण त्या व्हिडिओचेर आय थिंक तेणें कमेंट केला की तुजो घोव जो आसता पळय न्ही तो घरांत आसता, घरांतलीच कामां करता का म्हणून. तर घरांतलीच कामां केल्यार पोट भरता ते म्हाका कोणें कमेंट केलं, तुजो घोव घरा रावन घरांतलीच कामां करता फक्त म्हणून. सर जे कोण म्हाजे रेगुलर व्ह्युवर्स आसा न्ही तांकां सगळ्यांक खबर आसा तो 9 to 5 जॉब करना. जसो तुमी म्हाजो कालचो व्हिडिओ पळयलो तितून बी हांवें सांगलां की तो 9 to 5 जॉब करना. तो बिझनस तेजो, तो आपणाक जाय तेन्ना वयता, जाय तेन्ना येता. ताका मनाक जेन्ना वचपाचें काम करपाचें आसता पळय न्हू तेन्ना तो वचून काम करता. अशें ना की तुमकां तो व्हिडिओ दिसता म्हणटा तो घरांत आसता. दनपारचो बीन तो जेन्ना जेवपाक येता पळय न्हू तेन्ना हे टायम म्हटल्यार आसता. अशें ना की तो सकाळचो 9 वचून सांजचो 6 येता. तो सकाळचो 10 बी वयता आनी डायरेक्ट रातचो 8 बी येता. एकदां न्ही तो हाफ डे घरा कडेन बी आसता. तो जशी तेजी मिटींग सेट आसता, जशे तेजे क्लायंट्स येता पळय न्ही तसो तो आपणाक जाय तसो टायम अरेंज करून वयता. एज इफ अशें ना की तो सांजचो 6च घरा येतलो, रातचो 9-10 बी येता. एक दीस अशें बी जालां की 11 म्हणल्यार हांव एकलेंच घरा कडेन वाट पळयत बी बसता रातचे 11 म्हटल्यार. तेजें कामच तशें. सो ते जे कोण म्हाजे रेगुलर व्ह्युवर्स आसा पळय न्ही तांकां खबर आसा. सो ती म्हाका केन्ना क्वेश्चन करना. तुमकां एक व्हिडिओ पळोवन तुमी असो कमेंट करपाक शकना न्ही की तुजो घोव घरा कडलीच कामां करता म्हणून. आनी अशें बी ना की तो घरा कडेन आसा तेन्ना बेकार बसता म्हणून. तेजे फोनाचेर काम हें चालूच आसता आनी तो न्ही घरांतलीं कामां बी करता. ताका आवडटा घरांतलें म्हळ्यार काम जें आसा पळय न्ही करपाक. म्हटल्यार तेणें न्ही हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स केला. हॉटेल मॅनेजमेंट इन सेन्स शेफ बाय प्रोफेशन म्हळ्यार
जे आमी सर्टिफाईड प्रोफेशन जे असता पळय न्ही तेजे शेफ, तो शेफ बाय सर्टिफाईड प्रोफेशन. बट तो आता बिझनेस सुद्धा रियल इस्टेटाचो करता. म्हळ्यार हेजो अर्थ असो न्ही की तेका म्हळ्यार तेजो जो शॉक आसा कुकिंगाचो तो बीन तो सोडटलो असो म्हणून. सो तेका आवडटा, तेणे प्रोफेशन बी पयलीं तेच चूज केल्लें, बट बाय लक तो रियल इस्टेटान पावलो. हॉटेलान बी काम केलं न्ही रे तुवें 1-1.5 वर्स. मनशा परिस्थिती म्हणटा तशी. हय आनी कंडिशन मनशान त्या जाग्यार व्हरून पावयता मनशाक. हय आनी मे बी कितें खबर आसा, तेणे एक्चुली प्रोफेशन पयलीं शिकता आसतना हेच चूज केलें की तेका शेफ जावपाक जाय आशिल्लो. तेका आवडटा कुकिंग एंड ऑल सगळें करपाक. सो बाय म्हळ्यार तेणें आपणा प्रोफेशन बी तशेंच चूज केल्लें. बट तेका न्ही कोणाच्या अंडर रावन काम करपाक लायक ना. सो तेका लागून तेणें जे म्हणल्यार आपल्याक जी लायक आशिल्लें पळय न्हू तें प्रोफेशन सोडून आपल्याक इंडिविज्युअल बिझनेस करपाक जाय म्हणून तो ह्या लायनीक भितर सरलो. आता तुमी अशें म्हणटली म्हणल्यार तेका कोणाच्या अंडर काम करपाक ना, तेणें रेस्टॉरंट घालपाचें आसलें. तेका ना लायक रेस्टॉरंट घालून थंय बसून काम करपाचें एक जाग्यार तेका लायक ना. सो तेका लागून तेणें हे प्रोफेशन चूज केलें. आतां तुमी प्लीज नेक्स्ट टायम अशें कमेंट करनाकात की तो काम करता तेन्ना बी पळोवन की हांव तेका कामाक लायता जावं तो घरचीं कामां करता म्हणून. आनी लायक आसूं ना आसूं घरचीं कामां करप हें कांय रॉंग न्ही. खुबशे जाणाले हजबंड बी हेल्प करता आसतले, चेडे बी आसता जे आवयक हेल्प करता. अशें ना की चेडवांनीच करूंक जाय म्हणून. तेका लायक तो करता आनी हितून कांय रॉंग ना. सो तुमी हो अशें म्हणटा तो काम करता तें पळोवन नेगेटीव घेवन नेगेटीव कमेंट करनाकात. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. सारकें मरे? सारकें. हांव तुका काय प्रेशरायज करना काम कर म्हणून. तुका लायक तें तूं करता. डेफिनेटली. कोण कोणा प्रेशरायज करता. आनी संवसार आमचो दोगांयचो. आमी दोगांयन मेळून काम केलें म्हणून तितून कितें जावचें आसा. सो आमी दोगांय एकमेकाक हेल्प करता. तो म्हाका घरा कडल्या कामाक हेल्प करता. सो तेका काय तितून प्रॉब्लम ना. हांव तेज्या बिझनसान हेल्प करता, म्हाका काय प्रॉब्लम ना. सो आमी दोगांय मेळून काम करता. हें म्हाजें काम तेजें काम अशें कांय आमचे भितर तशें कांय ना. डिवायड एंड रूल तसलें काम आमी करना. दोगांय इजी. आमकां खंय वचपाचें जाल्यार दोगांय सकाळ फुडें बेगीन काम करून भायर सरता. सपोज तेका बिझनसाक कितें प्रॉब्लम आसा तो म्हाका घेवन वयता. आमी दोगांय वचून तें काम बी करता. तितून कांय प्रॉब्लम ना. आमकां दोगांयक कांय प्रॉब्लम ना. कसलो वारो मारता भायर पळय, झाडां बी कशी हालता पळय. सो बरो थंडसो वारो येयलो. 2 मिनटां हांगा वेट करता आनी झाडांक बी जें उदक घालपाचें काम आसा पळय तें घालून करून घेता. झाडांक न्ही हांवें हांगासर उदक घालून घेतलें सगळ्या. बट आतां न्ही एक प्रॉब्लम असो जाला की पयर हें जें झाड हांवें तुमकां दाखयल्लें पळय की हांगासर अशें कट केलें न्हू हांवें, आनी तें हांवें हांगासर अशेंच लायलें की लागलेलें लागुनी म्हणून लागता जाल्यार इफ सपोज. आनी तेका न्ही हांगासर एक कोंब येयल्लो नवें पान. बट न्ही तें झाड आतां न्ही सुकपाक लागलां. म्हाका आतां टेंशन जालां मेलें बी जाल्यार अशें म्हणून. हें पळय हेजी पानां बी कट केली पण ती सगळीं सुकलां. आनी हांगासर बी न्हू हें पळय हांगच्यान हें सगळें सुकपाक लागलां. तुमकां मोबायलाचेर कशें दिसता खबर ना. हें हांगासर सुकलां ओके, बट हें पळय ह्या सायडीच्यान बी सगळें अशें सुकपाक लागलां, येल्लो जालां. सो आतां म्हाका टेंशन जालां मेलें जाल्यार म्हणून. म्हाका म्हटल्यार हेजो डावट आशिल्लो ही वयली कोमरी न्ही तन्नी, सो हें लागत ना लागत हेजी गॅरंटी नाशिल्ली. बट हें मरतलें अशें हांवें चिंतून आशिल्लें. बट आतां हें सगळें सुकपाक लागलां. म्हाका आतां तें टेंशन बेस्टेच कापले अशें दिसता. बट एक्चुली न्ही तें मुळांतल्यान सामकें हालतालें, हुमटोपाक लागलेलें आनी खूब वड जावन भायले सायडीन वतालें अशें म्हणून हांवें तें कट केल्लें. बट पळोवया आतां कशें जाता तें. हें पळय सगळें सुकलां म्हणल्यार ही हांवें पानां कट केल्लीं. आतां पळोवया. हो बी कोंब बावला पळय सगळं ब्रावन जावपाक लागलां हांगासर. तर पळोवया कशें जाता तें. आनी हेका हे 2 कोंब येयले नवे. सो त्या दिसा तुमकां माती घालता तेन्ना दाखयल्लें पळय न्ही. सो ते 2 कोंब आतां कितले व्हड जाल्या पळय. आनी हेका न्ही अशें भितरल्यान न्ही कोंब येवपाक लागले खंयचे तरी हेका. पळय हेका दिसता ते हांगा भितरल्यान न्ही असो कोंब येता आनी बारीक तुमकां दिसता काय खबर ना. सो माती घातल्या न्ही आतां तांकां मातशें बरें जालां. आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर धुल्ल पळयात कितलो तो.
त्यांनी माती घातल्यानी म्हणून हांवें ते धुवून आशिल्ली ती भायर व्हरून न्ही बरी नळाचेर व्हरून बरें अशें तांब्यांनी उदक घालून धुयली आनी बरी निवळ जाता. नाल्यार पळयात कितलो धुल्लो बसला तो. आनी सपोज स्प्रे केलो न्ही ते अशें करून एक एक अशें डॉट डॉट टायप जावन उरता पळयात अशें जाता. सो ताका लागून हांव कितें करता भायर व्हरता आनी सोमतें न्ही उदक घालता नळाचेर आनी धुयता. नळाचेर इन सेन्स तांब्यान उदक घालता आनी धुयता. सो माती घातलेली न्ही म्हणून धुवून आशिल्ली. आतां ती म्हाका भायर व्हरून धुवूं जाय. पळोवया फाल्यां परां बीन. तर म्हाका हेजें चड टेन्शन. आनी वयर बी जी झाडां लायिल्ली पळय न्ही ती पळयात कितली व्हडली जाल्या. ती पयरची खेपी माती घातल्या तेन्ना कट केल्ली ही हांवें कट करून परत लायिल्ली. सो अशे तरेन म्हाजे झाडाचे हलाल कित्याक हलाल करूं ना तांकां हांवें कट केला. हलाल केली खंय हांवें झाडां आनी ती भायले बी कट केल्ले पळय ती बी बरी आसा. फक्त हे एकूच झाड सुकपाक लागलां. हे ते जातले सायडीच्यान म्हळ्यार वयल्यान जे कट केले ना ना हे पळय हांगा हे सायडीच्यान बी ब्रावन जावूं लागलां. अगं ते कोंब येता आतां वयर इतलो कडकुंग सुकतलो आनी मागीर सायडीच्यान कोंब येतलो. एक्सपर्ट की एडवायस दिलो. कसलो एक्सपर्ट काय खंय तुगे नर्सरी आसा. सो पळोवया कशें कितें तें कशें जाता. आतां हे बीन कट करूं जाय. हे बी सामकें व्हडलें जालां. जमणीक तेंकपा पावला. सो पावस येतलो आनी कट करतली झाडां म्हण रावल्या. पळोवया. जय श्रीराम. मनी प्लांटाक बी बरे कोंब येयल्या पळया ह्या सायडीच्या. पयर माती घातलेली न्ही. झाडां करप न्ही इतली इजी ना. जेंका कोणाक करता पळय न्ही तांकां खबर आसतलें. आनी इतले एफर्ट बी घेवन मागीर झाडां अशी करून झेंपा लागले की ना मनाक चड दूख जाता मागीर. सो पळोवया झाड कशें कितें जाता तें. आनी ह्या पावसाक बी हांवें चिंतलां की म्हाका आनी बी झाडां थोडी हाडपाक जाय. थोडीशी झाडां जी आसा पळय तें चिंतून दवरल्या की ही झाडां म्हाका घेवपाक जाय म्हणून. पळोवया कशें कितें घेवन पडटा तें. पावस आयलो की मागीर पळोवपाचें. कित्याक ही सगळी झाडां जी आसा पळय न्ही ती लास्ट टू लास्ट पावसाक घेतलेली म्हळ्यार नर्सरी वचून हाडलेली. आनी लास्ट पावसाक न्ही म्हाका नर्सरी वचपाक पडूच ना. मामागेर वचून 2 फावटी हांवें खुबशीं झाडां हाडल्या. जेन्ना पळय झाडां हाडून लायिल्ली बी पळय ती तुमकां दाखयल्लीच हांवें व्हिडिओ शूट करून. सो मामागेरसान भरपूरशीं झाडां हाडली जी थोडी आसा थोडी मेली बीन म्हटल्यार लागूना बीन थोडी अशी बी आसा. सो आतां न्ही म्हाका नर्सरी वचून हाडूं जाय आनी थोडीशीं झाडां ह्या पावसाक. तर पळोवया कशें कितें जाता तें. पावसाक अजून टायम आसा आनी पावस येता तेन्ना पळोवया. आनी चलात तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो हांगा सेंड करया. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो पर्यंत थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केअर. बाय बाय. बाय बाय.